नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाचे मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या तिसऱ्या दिसा लेगीत विरोधी फुडाऱ्यांनी बोवाळ घालून कामकाजान हाडल्यो आडमेळी. सरकार साबार विशयाचेर विस्तारान चर्चा करपाक तयार, रिजिजू हांणी सांगलें. सरकारा खातीर तरणाटे आनी तांचे हीत जावन आसा प्राथमिकता. गुन्यांवकारांक करतले खर ख्यास्त. भाजपा खासदार बानसुरी स्वराज हांची गवाय. गोंय मंत्रिमंडळाची आयज जाली बसका. रिणाची परतफेड करपा खातीर आदिवासी समाजाच्या हितान राबयतले OTS येवजण. अर्थसंकल्पान केल्ल्या तरतुदी प्रमाण कंत्राटी कामगारांक करतले नियमीत, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा भायर विरोध प्रदर्शन केल्ले बद्दल राहुल गांधी हांच्या आड भाजपान व्हेलो काँग्रेस कार्यालयाचेर मोर्चा. देशांत अस्थिरताय पातळोवपाचो कट, दामोदर नायक हांणी सांगलें. गोंयांत आयज आनी फाल्यां पावसा खातीर हवामान खात्यान जारी केलो येलो अलर्ट. अजून मेरेन सगळ्यांत चड पावस सांग्यार जालो नोंद. आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या सेगीत तिसऱ्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी नीट पेपर फुटीचो मुद्दो घेवन दोनूय सभागृहाच्या कामकाजान आडमेळी हाडल्यो. हे खातीर लोकसभेचे कामकाज आयज पुराय दिसा खातीर स्थगीत केले. राज्यसभेन लेगीत हीच परिस्थिती आशिल्ल्यान अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी सभागृहाचे कामकाज दनपारां 3 वरां मेरेन स्थगीत दवरला. उपरांत पुराय दिसा खातीर स्थगीत जाली. मजगतीं संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी नीट सयत सरकार विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या साबार प्रश्नांचेर संसदेच्या नेमाप्रमाण चर्चा करपाक तयार आसा अशी गवाय दिली. साबार पक्षांचे संमतीन ह्या चर्चेचे स्वरूप तशेंच सभापतीच्या संमतीन तांचो वेळ थारतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए. सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है. तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या वागणुकेचेर खर टिका करतना भाजपा सरकार पारदर्शी सरकार जावन आसा अशें सांगलें. सरकार सामान्य नागरिकांच्या हिता खातीर वावुरता आनी खंयच्याय स्तरावयल्या नागरिकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर फावो तो यत्न करता अशें तांणी नमूद केलें. सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है. और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं. इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है. लोकसभेचे कामकाज स्थगित करच्या आदी सभापती ओम बिर्ला हांणी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक सहकार्य करपाची विनवणी केली. तशेंच अधिसुचोवणी दिल्ल्या विरोधी पक्षाच्या साबार प्रश्नांचेर चर्चा जातली अशी गवाय दितना चर्चे खातीर जितलो वेळ जाय तितलो दिवन दर एक फुडाऱ्याक उलोवपाची संद दिवं येता अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. लोगों के मत आ गए हैं. आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है. आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है. सरकारा खातीर विद्यार्थी आनी तांचो फुडार प्राथमिकता जावन आसा अशी गवाय आयज भाजपाच्यो खासदार
बांसुरी स्वराज हांणी दिली. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशद आपोवन नरेंद्र मोदी फुडारपणाखालच्या केंद्र सरकाराची भूमिका स्पष्ट करतना भाजपा सरकारान विकसीत भारत घडोवपाक तरणाट्यांच्या फुडारपणाखाला उदरगत करपाचे मंत्र आपणायला आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरणाट्यांक राष्ट्राचे निर्माते म्हूण पळयता अशें सांगून अजून मेरेन केंद्र सरकारान नीट पेपर फुटी प्रकरणात सकारात्मक कारवाय केल्या अशें सांगलें. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है. हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो. 3 मई को ये परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को ये बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी न किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ये पता चला कि परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है. ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है. पहला कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे. दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहां ना हो. और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करें. सरकारान नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात गुन्यांवकारां आड बेगोबेग कारवाय करून 13 दुबावितांक अटक केल्या आणि तांकां खर ख्यास्त जातली अशें नमूद केलें. 12 मई को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने FIR लॉन्च करी और तुरंत ही बिना किसी विलंब के पारदर्शिता के साथ इसकी जांच CBI को सौंप दी गई. CBI ने एक SIT का गठन करा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आरोपियों को अरेस्ट करा. वो आज भी हिरासत में हैं. दे आर स्टिल बिहाइंड बार्स. इसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से ये भी प्रार्थना करी है कि इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो उसकी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो और जल्द से जल्द सजा हो ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाए. सरकारा आड दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या तरणाट्यांच्या विरोध प्रदर्शनाविशीं तशेंच संसदेन विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपणायल्ल्या भुमिकेविशीं आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी खर हुस्को उक्तावन सध्याची परिस्थिती दुर्भाग्याची आसा अशें सांगलें. देशांतल्या तरणाट्यांचो आनी विद्यार्थ्यांचो कांय लोक गैरफायदो घेवन आपल्या लिपिल्ल्या राजकीय हिता खातीर वापर करता अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकार समेस्त नागरिकांच्या खासा करून विद्यार्थ्यांच्या तशेंच तरणाट्यांच्या कल्याणा खातीर वचनबद्ध आसा आनी कोणाचेरूय अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें तांणी नमूद केलें. कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ. हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो. और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है. युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है. सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है. और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है. इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है
तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे. महिला खासदारांचेर अभद्र टिप्पणी केल्ल्यान तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी हाका लोकसभेंतल्यान मॉन्सून सत्रांतल्यान निलंबीत केला. तांच्या आड बायलांकडेन कथीत अभद्रता तशेंच दुर्व्यवहार केल्ल्याचो आरोप आसा. असंसदीय टिप्पणीक लागून अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे कडेन लिखीत कागाळ दाखल केली. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी निलंबनाचो प्रस्ताव मांडिल्लो. उपरांत सदनांत ध्वनिमतान तांकां सदनांतल्यान भायर वचपाचे निर्देश दिले. मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जावे. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आयज गोंय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या साबार निर्णयांची म्हायती दिली. ह्या वेळार एका वर्सा खातीर कंत्राटी पद्दतीन फिजिओथेरपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट तशेंच एनेस्थेशिया तंत्रज्ञाची नेमणूक केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. तशेंच राज्यांतल्या आदिवासी समाजा खातीर घेतिल्ल्या रिणाची रक्कम परतफेड करपा खातीर OTS येवजण राबोवपाचो निर्णय घेतला अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट मेरेन सावन सुरू जातलें अशें तांणी मुखार सांगलें. ते भायर राज्य सरकारान हे आदींच गेल्ल्या अर्थसंकल्पांत तरतूद करून राज्यांतल्या साबार कंत्राटी कामगारांक नियमित करपाचें काम हातांत घेतलां आनी हे खातीर साबार खात्या कडल्यान तांच्या कंत्राटी कामगारां विशीं म्हायती मागयल्या अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. बजेटात हे डिसिजन ऑलरेडी घेतलेलें आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांचो डेटा मागप सुरवात केल्लो आसा. इट इज अंडर प्रोसेस. Proposal of the settlement of the OTS scheme, the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme, the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation, ST Corporation फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आनी वन टायम सेटलमेंट दिला. ज्या पद्दतीन आमी OBC दिले त्याच पद्दतीन तांकांय दिला. मोर दॅन जवळपास ऑल टुगेदर 2975 लोक आसात. एक 10-15 वर्सां पयलींची लोन आशिल्ली फॉर द बिजनेसा खातीर घेतलेली. ओके. आनी तातूंतल्यान तांचो इंट्रस्ट वेवर केला आनी प्रिन्सिपल एमावंट तेंच्यांनी दिवपाचो हें म्हूण सांगलें. कितले आहा टोटल सेम? प्रिपेरेशन ऑफ द DPR करपाक दिला गोवा वॉटर मास्टर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम फॉर थ्रू द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड हेच्या खातीर. कोची मेट्रो रेल ह्या कंपनीक ऑलरेडी DPR रेडी करपाक दिला वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन. कितले रूट्स आहा तेजे? तेजे वेगवेगळे रूट स्टडी करतले आनी तेच्या उपरांत ते प्रिपेर करतले.
विरोधी पक्षफुडारी राहुल गांधी हांणी काल आपल्या वांगड्याचे नीट पेपर फुटीबद्दल विरोध करपा हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा मुखार केल्ल्या धरणाविशीं विरोध उक्तावपा हेतान आयज भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्यान पणजेच्या काँग्रेस कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. हातूंत गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे सयत वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार तशेंच प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हजर आशिल्ले. काँग्रेस पक्ष हे देशाच्या हिता खातीर न्हय जाल्यार देशान अस्थिरता पातळावपाक आनी देशान हिंसेचें वातावरण तयार करपा खातीर वावुरता अशें ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र आपणावन वावुरता. अशा लोकप्रिय प्रधानमंत्र्यांच्या घरा वचून निशेध करप फक्त समाज माध्यमाचें लक्ष आपल्या कडेन केंद्रीत करपा खातीर आशिल्लें अशें तांणी मुखार सांगलें. पण जे कितें 20 तारखेक आणि 21 तारखेक आतां पळय कितें जाता हे प्युअरली सगळें पॉलिटिक्स आसा आनी तातूंत भितर भुरगे उरले एका बाजू पण त्याच बरोबर एक सगळे देशा खातीर भोंवपाचें आनी वेगळ्या मार्गान वचपाचें राजकारण चालू आसा. आनी ह्या हातूंत भितर आमी ह्या काँग्रेस पार्टीचो आनी त्याच बरोबर राजकीय हातूंत भितर हो सगळे विशय भलतेच कडेन व्हरून देश हो खिळखिळ करपाचो प्रयत्न करपी राहुल गांधी जो आसा तो आनी काँग्रेस पार्टीचो आमी निशेध करता आनी ह्या खातीर हेजो व्हडलो जो मोर्चा आसा हो त्या कार्यालयाचेर आयिल्लो आसा आनी म्हणून आमी ह्या हातूंत निशेध करून काँग्रेसीक आमी सांगतात की लोकशाही मार्गान जे कितें आसा तितलें आसा तें सहज साध्य जाता. काही तुम्ही कोणाक तरी राजीनामो दी म्हटलं म्हणून राजीनामो किंवा तुम्ही सांगले तेच फाल्यां सरकार करतले आणि ताका लागून तुम्ही ताचेर दडपण हाडटले आणि त्या खातीर रस्ते हाडयतले आणि ते करतले ना. डेमोक्रेटीक वे जो आसा तो डेमोक्रेटीक वे म्हणजे इलेक्शन्स असता. इलेक्शना खातीर अमूक आसा ताका 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्ले असता आणि तांकां ही सगळी जबाबदारी दिल्ली आसा. हे सगळें तांकां खबर आसा. पण हे काँग्रेस पार्टीक हे सगळें करपाचें ना. तांकां अस्थिर करपाचें ना, संसद चलोवपाची ना आणि सगळें राडा करपाचो ना. आमी काँग्रेसीच्या तुकडे विचारसरणीक भारताक घुसपाक दिवचे नात. भाजपा सरकाराचेर बोट उबारचे आदी काँग्रेस सरकारान जाल्ल्या साबार पेपर फुटीची म्हायती दिवन ताची जबाबदारी घेवची अशें आवाहन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ताजे फुडें वता आसतना एक खूब प्रश्न पडटात की एक विषय कोण तितके का तितके जाणे ते थंयच्यान इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केल्ले सोशल मिडियाचेर जो मनीस आम आदमीचो सोशल मिडिया हँडलिंग करतालो ताणे एक नीटाचेर विशय सुरवात केलो. ताजेर फुडें वता आसतना भारत देशान येतकर तांणी तो एक एक्टिव्हिजम म्हणून एक प्रयत्न केलो. त्या टायमार काँग्रेस पार्टी खंय आशिल्ली तेन्ना राहुल गांधी हॉलिडे करतालो. 20 दीस जेन्ना हो एजिटेशन चलताले तेन्ना राहुल गांधी खंय तरी कोणा बरोबर कितें करतालो हे काँग्रेस वाल्यांनी पयलीं विचारपाक जाय. मागीर एजिटेशनाक कसो पावलो काय म्हणून फोटो शूट करपाक येवप आनी हांगा आपले एक दिसाचें प्रदर्शन करप. ताका खबर आशिल्लें की हो सरकार स्तंभ आसा की करपाक आनी विशय हँडल करपाक. जशें दामू नायकान सांगलें विशयाचेर तोडगो ह्या आमच्या गव्हर्मेंटान काडलो. आमचो प्रधानमंत्री विकसीत भारत जेन्ना करता तेन्ना व्हडल्या देशांक दुखता. गोंय भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार केळकार हांणी आयचो मोर्चा हो आंदोलन करतल्या विद्यार्थ्यां आड नासून प्रधानमंत्र्याच्या घरा भायर अस्थिरता पातळावपाच्या हेतान विरोध करपी आनी उपरांत तांच्या घरांत घुसपाचो प्रयत्न करपी काँग्रेस फुडाऱ्या आड आशिल्लो अशें स्पश्टीकरण दिलें. हितून मिक्स करतो हांव स्टुडंट्साला की मागता गोंयच्या आनी गोंयचे स्टुडंट जे भायर शिकता तेंच्या सगळ्यां कडेन मागता की हो विशय आसा हो काल राहुल गांधी प्रधानमंत्रीच्या घरा भायर एक अनार्की मायंडसेट घेवन थंय बसलो, रातभर बसपाचो प्रयत्न केलो, घुसपाचो प्रयत्न केलो काँग्रेस कार्यकर्त्यांक. कित्याक हे इलेक्शन जिखना म्हणून हांकां सत्ता पलट असो करपाचो हा नेपाळ स्टायल बांगलादेश स्टायल. हो प्रोटेस्ट तेच्या विरोधान आशिल्लो आनी हांव सांगता गोंयच्या आनी राहुल गांधीच्या चित्त्यांक की प्रधानमंत्रीच्या घरा भायर जर अशी नाटकां करत जाल्यार फाल्यां आमी इतले दुर्बळ ना की आमी उगी रावतले, आमी राहुल गांधीच्या घरान घुसतले. इतकें लक्षात घे. आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांणी नवी दिल्लींत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या वांगडी पदाचो काल अधिकृतपणान पदभार स्विकारलो. आपल्या व्हिडिओ संदेशांत तांणी ही एक म्हत्वाची आनी व्हड जबाबदारी आसा अशें सांगून नेमणूक केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजप राष्ट्राध्यक्ष नितीन नबीन, राष्ट्रीय संघटन सचिव B.L. संतोष, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे उपकार मानले. ते भायर आपल्या राजकीय प्रवासान सदांच तेंको दिल्ले खातीर तांणी हळडूणचे सगळे नागरीक, पक्षाचे कार्यकर्ते आनी गोंयांतल्या साबार जनतेचे उपकार आठयले. Is a member of National Commission for Minorities in Delhi. It's a great responsibility
given to me, and I must thank my Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji sir, and with this responsibility given to me as a member of the National Commission of Minorities, I pledge and assure that to my best of my ability and sincerity, I'll do everything possible for the minorities of the people in our country in with respect to the welfare and whatever issue and difficulties. We, along with all my chairman of the National Committee for Minorities, Mr. Singh Agrawal, and rest of the members, we will work to the best of our ability. कळंगूटचे आमदार आणि गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी आयज कळंगूटच्या उमटावाडो वाठारात उभारपाक येवपी पोरयार फुटबॉल स्टेडियमाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार तांचेचे जिल्लो पंचायत वांगडी फ्रांझिलिया रॉड्रिगेज, कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित कदम, हेर पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कितलेशेच तेंपा सावन अडकून पडिल्ल्या कळंगूटकारांचे सपन पुराय करून हो प्रकल्प उभारपा खातीर 15 कोटी रुपया मेरेनची गुंतवणूक मान्य केल्ले खातीर आमदार मायकल लोबो हांणी मुखेलमंत्र्यांचे उपकार मानले. हांव मल्टिपल कितें करता, वेगवेगळे भुरगे वेगवेगळे गेमी स्मार्ट आहा. कोण टेबल टेनिसान स्मार्ट आहा, कोण म्हणटा आय वॉन्ट बास्केटबॉल कोर्ट, कोण म्हणटा आय वॉन्ट स्क्वॉश कोर्ट, कोण म्हणटा आय वॉन्ट स्मॉल क्रिकेट पीच. वेगवेगळे वस्तू, कोण म्हणटा व्हॉलीबॉल जाय आपल्याक, बीच व्हॉलीबॉल असतात ते आमचे लोकल भुरगे करता. पूण एक परमनंट हिंगासर फॅसिलिटी आसची हे म्हाका दिसता स्वप्न जे आहा कळंगूट पंचायतीचे उमटकाराचे हे आम्ही पूर्ण करून दिवपा खातीर डॉ. प्रमोद सावंत हेणे म्हाका सांगले की अप टू 15 करोड्स 15 कोटी पासून मायकल यू मेक शुअर दॅट कळंगूट पंचायत गेट्स इट. सो फर्स्ट टेंडर आम्ही 9 कोटीचो काढला, सेकंड टेंडर आम्ही विदिन ह्याच दिसांनी एक 500 कोटीचे काडटले आनी थर्ड जो उरला जे कामां जी बारीक बारीक उरल्यात ते तितून ऍड करून आम्ही 15 अराउंड 15 CR विल बी ओनली फॉर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी फॉर द विलेज ऑफ कळंगूट. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पुढे मुखावले खबरो. आयज भारतीय नौदळान कर्नाटकाच्या कारवारांत माहे श्रेणीच्या दुसऱ्या पाणबुडी विरोधी युद्धपोत INS मालवण दलात आस्पावित केले. हे युद्धपोत भारतीय स्वदेशी युद्धपोत निर्माण मोहिमेचे एक महत्वाचे यश जावन आसा. ह्या सुवाळ्यात वायुसेना मुखेली एअर चीफ मार्शल AP सिंग मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना एअर चीफ मार्शल सिंग हांणी आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन नौदळान केल्ल्या प्रयत्नांची तोखणाय केली. तशेंच वेपार आनी उदरगतीचेर भर दितना देशाच्यो दर्यादेगो
लागींचे शिमो सुरक्षीत दवरपा खातीरचे श्रेय नौदळाक दितना संवसारांत सुरू आशिल्ल्या तरेकवार संघर्शाच्या फाटभुंयेर नौदळाच्या ह्या ताकदीची गरज जाणवता अशें तांणी सांगलें. The maritime routes decide your trade and your trade decides your destiny. And as far as India is concerned, we all understand how important the Indian Ocean region is to us, and Indian Navy has been playing a very vital role in ensuring that we have our secured sea lines of communication, and the trade, Indian trade just continues continues unhindered, and the growth continues unhindered. So whatever is happening in the recent times around the world is actually strengthening this concept that unless you have your sea lines of communication free, unless you have your free trade, you will not be able to succeed as a country. So I think adding another warship to Indian Navy, the 7th in this year, 7th month and 7th warship, and we have 12 more to go. So I'm very happy to see that Indian Navy is growing at the pace that they want to grow. आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांणी आसामच्या चरायदेव जिल्ह्यात हुवाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या वाठाराक भेट दिली. या वाठारांत हुवाराक लागून प्रभावित जाल्ल्याच्या कुटुंबियांकडेन उलोवप केले आणि तांकां मजत करपाचें आश्वासन दिलें. आतां मेरेन हुवाराक लागून 16 जिल्ल्यांतले लागीं 5.64 लाख लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या, जाल्यार 31 जाणांक मरण आयलां. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां खातीर गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. पावसा सयत ह्या काळांत तरेकवार सुवातींचेर वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतल्या नेटान वारे व्हांवपाची शक्यताय लेगीत हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या काळांत राज्याच्या चडशा सुवातींचेर घोग्यांनी पावस पडटलो. तशेंच 22 ते 28 जुलय ह्या काळा मजगतीं गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. अजून मेरेन सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 88 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उपरांत केपें म्हालांत 80 मिलीमीटर इतल्या पावसाची नोंद आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियसतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या तिसऱ्या दिसा लेगीत विरोधी फुडाऱ्यांनी बोवाळ घालून कामकाजांत हाडल्यो आडमेळी. सरकार साबार विशयाचे विस्तारान चर्चा करपाक तयार रिजिजू. सरकारा खातीर तरणाट्यांनी तांचे हीत जावन आसा प्राथमिकता. गुन्यांवकारांक करतले खर ख्यास्त भाजपा खासदार बांसुरी स्वराज हांची गवाय. गोंय मंत्रिमंडळाची आयज जाली बसका. रिणाची परतफेड करपा खातीर आदिवासी समाजाच्या हितान राबयतले OTS येवजण. अर्थसंकल्पान केल्ल्या तरतुदी प्रमाण कंत्राटी कामगारांक करतले नियमीत, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा भायर विरोध प्रदर्शन केल्ले बद्दल राहुल गांधी हांच्या आड भाजपान केलो काँग्रेस कार्यालयाचे मोर्चा. देशान अस्थिरताय पातळावपाचो कट दामोदर नायक हांणी सांगलें. गोंयांत आयज आनी फाल्यां पावसा खातीर हवामान खात्यान जारी केलो येलो अलर्ट. अजून मेरेन सगळ्यांत चड पावस सांग्यार जालो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.